सनबर्न क्लबाचो इश्यू द गव्हर्मेंट हॅज टेकन सिरियसली. आम्ही सील केलो. CRZ has taken the right decision of sealing the whole place, and we will take a strong action. आणि मोडपा जाय ते इलिगलिटी मोडपा जाय तेय म्हणून दाखयता तुका. पूण तो इश्यू कितें आशिल्लो की जेन्ना ताका सील केलो, इट वॉज सील्ड विदाउट गिविंग नोटीस फॉर हिम टू रिमूव थिंग्स. सो ही मेड अ रिप्रेझेंटेशन दॅट म्हाजे ते पेरिशेबल आयटम्स आसा आनी ते आमकां वी वॉन्ट टू यूज इट. सो तांकां मागीर डिसील करपाक डायरेक्शन दिलें. सो इन दॅट वेदर ही हॅज डन वॉट एक्टिविटी वॉट नॉट एक्टिविटी इट no तशें न्ही. वॉट यू आर ट्रायंग टू से दॅट इफ ही हॅज डन 31st पार्टी इट इज फॉर पार्टी पीपल जशे एडमिनिस्ट्रेशन हू सपोज टू लूक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर एंड हे ते करपाक. एज फार एज CRZ इज कन्सर्न वी हॅव सील्ड एंड तांकां 7 तारीख ताका नोटीस म्हणजे 7th डिसिजन जातलें. बिकॉज इन दॅट मिटींग दे हॅव टू रिप्लाय. इट वॉज ओनली ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स दॅट सीन इट वॉज सील्ड एंड देवर पेरिशेबल आयटम्स एंड दीस ताका ओपन केलें आमी. तितून भितर जर इलिगलिटी केली इट इज नॉट द CRZ ऑथॉरिटी ते पार्टी आनी हें कितें ते लोकांनी ते कोण डिपार्टमेंटांनी तांणी पळोवपाचें. पूण आय कॅन एश्योर यू दॅट वी वील स्ट्रॉंगली ऑल इलिगलिटीज यू वील फायंड वी वील सी दॅट इट इज डिमॉलिश्ड.